मातशें व्हडलें सावकार गोंय सोडून बोमाय थोडे जाल्यात बोमोयकार तोरूय आसतना सोगले आमी गोंयचे गांवकार थोड्यांक आसात ते दोन तांकां म्हणटा दोंगर थोड्यांक आसात शेतां तांकां म्हणटा शेतकार थोडे जाणांक आसात भाटां तांकां म्हणटा भाटकार भाटकार शेतकार जोणकार पूण सोगले गोंयचे गांवकार थोड्यांक आसात ते दोन तांकां म्हणटा दोंगर थोड्यांक आसात शेतां तांकां म्हणटा शेतकार थोडे जाणांक आसात भाटां तांकां म्हणटा भाटकार भाटकार शेतकार जोणकार पूण सोगले गोंयचे गांवकार क्रिस्तांव सोगले उलोयता आमची भास कोंकणी न्हू एक सारकी पूण वेगळे रितीनी हिंदू उलोयता भास नेटोयल्या मराठी उतरांनी आमचे भाशेन पुर्तुगेज उतरां आसात हजारांनी पूण पुरी कोंकणी भास उलोयता जायत कुचोर न्हू पादरी न्हू पोतरां न्हू त्यात दिसता भितर जाची गोंयची कोंकणी भास तुमकां आयकोंक जाय तर त्या कुणबियांनी गावड्याचे भाशेचेर कांदो मोर पूण पुरी कोंकणी भास उलोयता जायत कुचोर न्हू पादरी न्हू पोतरां न्हू त्यात दिसता भितर जाची गोंयची कोंकणी भास तुमकां आयकोंक जाय तर त्या कुणबियांनी गावड्याचे भाशेचेर कांदो मोर आनी गावड्याची उतरां एकदम गोस्ताची पूण आमकां मातशें घुसपाक घालपाची उतरां न्हूय मराठी वो पोर्तुगेज कास्ताची जाणार म्हणटा उतरां म्हणनीस कोंकणी भाशेची आयकोंक ना ती उतरां तांचे लागीं मेवता आमी ती विसरल्या ते आजून उलोयता गोंयचे निजाचे नेसप तांच्या आंगार दिसता कुणबियांनी गावडी आमची संस्कृताय सांबाळता आयकोंक ना ती उतरां तांचे लागीं मेवता आमी ती विसरल्या ते आजून उलोयता गोंयचे निजाचे नेसप तांच्या आंगार दिसता कुणबियांनी गावडी आमची संस्कृताय सांबाळता